गोवा 365च्या कोंकणी खबराचित्रात येवकार हांव समृता खणगांवकर. सुरेख पळयाचे हेडलायन्स. बार्रांक परमिटां दिवपाचेर बंदी घालपाचो वारखंड पेडणे पंचायतीन घेतिल्लो निर्णय. पूण आतां चल्ला फेरविचार. तळीरामांक अच्छे दिन काय आनीक कितें रजाव? लोक बुचकळ्यात. सध्या गासपाक लागला केपेच्या रस्त्यावयलो फोंड. नेटान चल्ल्या रुंदीकरण पूण मदींच सोडला फोंड. विसरले काय खड्डेमुक्त गोंयची घोशणा? पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट. जमिनी बळकावपाची मोजक्याच लोकांचेर कारवाय. सरकारान थोपटून घेतली फाट. पूण आतां एका वकिलान धरल्या आमदाराची फाट. सुट्टलो काय सोदतलो पळवाट? आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. वारखंड पेडणेचे पंचायतीन वाठारांतले बार्र बंद करपाचो निर्णय घेतिल्लो. पंचायत आदर्श करतले म्हण हे पावल उबारला अशें आदी सरपंचान सांगिल्ले. पूण ह्या निर्णयाचेर पंचायतीचो फेरविचार चल्ला. तो तळीरामांक फायद्याचो काय आनीक कोणाक हे काळच सांगतलो. खावो पियो मजा करो मतीत दवरून पेडणे वारखंड वाठारात येतल्या पर्यटकांक आतां व्हडलोसो विचार करचो पडचो नासो दिसता. बऱ्याच गजालींची सोय जावं येता. सध्याचे बार बंद करून नव्या बारांक परवाने दिवपाचे पंचायतीन बंद केल्ले. पूण ह्या निर्णयाचो सद्याक फेरविचार चल्ला. पळयात. रविवारी 26 फेब्रुवारी वारखंड गांवांत 10:30 वाजता आमची ग्रामसभा जाल्ली आनी त्या ग्रामसभेक असो एक ठराव मांडलो की वारखंड गांवाची अस्मिता राखपा खातीर तशेंच वारखंड पंचायत ही आदर्श पंचायत जावपा खातीर ग्रामस्थांनी ठराव मांडलो की गांवांत जी बारां आहात ती बंद करपाची आनी हेच्या फुडें नवीन बारांक परमिशन दिवचा न्ही. ह्यो ठराव सूचक अमित बाबलो परब यांनी सुचयले आनी दत्ताराम सगूण परब यांनी ताका अनुमोदक म्हणून दिले. ह्यो एक बरो ठराव मांडलेलो आसा. पण जी कायद्याची बाजू आहा ती कायद्याच्या बाजून वचून आमी हे ठरावाचो फुडें विचार करतलो आनी आमची पंचायत ही आदर्श पंचायत दवरपा खातीर प्रयत्न करतलो. आमच्या पंचायत एरियेत 11 बारा आसा. NOC जे अशें सांगला की नवीन बारांक NOC दिवपाची न्हू आनी जर NOC दिली जाल्यार ती बारा स्टार्ट करपाची. म्हणजे आमी नवीन बारांक NOC दिवची न्ही अशें ठरयलें. आमची ग्रामसभा जाल्लेली त्या ग्रामसभेक ग्रामस्थांनी असो ठराव मांडलेलो की जी वारखंड पंचायतींत बारा आहात ती बंद करपाची असो ग्रामस्थांनी ठराव घेतलो. सो त्या ठरावा प्रमाणे आमी तांकां सांगला ठराव मांडलो पण कायदो आमी हातीन घेवं शकनू. त्या ठरावा प्रमाणे आमी तेजो ठरावाचो विचार करतलो. तेजो जो प्रोसिजर आहा कायद्यान तसो आमी तो फुडें व्हरतलो आनी तेजेर फुडें विचार करून आमी योग्य तो निर्णय घेतलो. म्हणजे जो कायद्याची बाजू आहा ती पयली आमी बघतलो. डायरेक्ट असा जावं शकना की ग्रामसभेक ठराव घेतलो बारा बंद करा आनी आमी ते बंद करूं शकना कारण ताका कायदो आहा आनी कायदो आमी हातीन घेवं शकनू. त्या लगांची कायद्याची बाजू आहा ते घेवनच आमी फुडें वयतलो. जो बारांचो विशय आसलेलो जो वारखंड पंचायतीन जो त्या दिसा प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेलो तो तेंचो विशय जो आसा तो तसो नासलेलो अशें तिणी म्हटलेलें आसा की तिणी स्टेटमेंट केल्लेली की आमी बारा सगळी आमी बंद करतलो. तर ग्रामसभेन एक निर्णय जालो. ग्रामसभेन एक प्रपोजल येयलें की वारखंड पंचायतीची बारा बंद करपाची नाजाल्यार आसा ती सोडून आनीक हें दिवपाचें न्हय ताका लायसन्सीस दिवपाचें न्हय. पण विशय तसो नासलेलो तो. तेंच्यांनी कितें केलें जो प्रपोजल येयला तेजे प्रपोजल घेतला आनी ते फॉवर्ड केल्लेले आसा. निर्णय जो फुडें जातलो पंचायत डायरेक्टर ऑफ पंचायत तो निर्णय मागीर ते हें करतले. आतां जर त्या कायद्यान जर बसता जाल्यार तेचेर निर्णय जातलो नाजाल्यार एज इट इज तशेंच उरतलें. आतां ग्रामसभेन कोणूय निर्णय कसलोय घेवं शकता कसलोय प्रपोजल घालूं शकता. तेचेर डिस्कशन जावप ही इम्पॉर्टंट आहा आनी डिस्कशन जावन मागीर तेचेर कितें विचार करप हें पंचायतीचें काम आसता. आत्तां सरपंचान अशें म्हटलेलें आसा की जो विशय आमी मांडलेलो तो लोकांनी सारको हँडल करूंक ना
की प्रत्येकान आपापल्या विचारान हँडल केला, तेका लागून हो विशय खंयच्या खंय पावलेलो आसा. तेणें अशें सांगूंक ना की कंप्लिटली की बार्रास बंदच जातली अशी, तसो विशय ना. गोवा 365 खातीर तेणेन क्लॅरिफिकेशन दिल्लेलें आसा. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, हरमन गोम्स आणि शिवानी सांगेलकर. गोंयांत सद्याक गाजता ती इंजिनियरांची नियोजन नाशिल्ली रस्त्यांची कामां. केपें ते सावड्ड्याच्या रस्त्यार येरादारी वेगान घोळटा. रस्तो रुंद करपाचो वावर चल्ला खरो, पूण मदींच एक व्हडलो फोंड दवरला. लोक तातूंत घालून घेतात. संबंदीत अधिकारी कोणाच्या मरणाची वाट पळयतात? थळाव्यांक प्रस्न पडला. पळयात पुराय बातमी. आज आमी आसात हो केपेस रोड, हो रोड जो आसा हो MBR रोड आसा आनी हो केपे साकून कुडचड्यार वता, सावड्डे वता आनी हांगा लागींच हॉस्पिटल आसा, कोर्ट आसा आनी आज रोड वायडिंगाचें जें काम आसा हें बरें काम चल्ले कडेन आसा. पूण एक वायट दिसता तें म्हणलें जाल्यार रोडाच्या मदीं जो रोड वायडिंग केला थंय मोदी जी मूस आसा ही भरून काडला आनी हेजे खातीर कितलेशे लोक हितून पडले आनी हे पडटरीक हांगचे जे रावपी शेजारी आसात ह्या लोकांक त्रास जाता. ते लोक घेवन तांकां हॉस्पिटलांत व्हरतात आनी एक बरें आसा की हॉस्पिटल लागीं आसले कारणान हांगा 10 मिटराचेर हॉस्पिटल आसा. ह्या 10 मिटराचें हॉस्पिटल आसल्यांक बऱ्या पडला, ना जाल्यार हांकां खंय तरी पयस व्हरप पडटा आसलें. हेजेर ऑथॉरिटी आमी सदां सांगतात जी ऑथॉरिटी आसा PWDच्या खंयची ऑथॉरिटी हेंचे कडेन प्रॉपर प्लॅनिंग ना आनी तेंचे कडेन प्लॅन ना हे हेजे वयल्यान दिसून येता. हे इंजिनियर जे लाखांनी रुपये पगार घेतात ते पगार लोकांक हांगा जीव वगडावपाक घेतात. फाल्यां हितून कितें जालें जाल्यार रिस्पॉन्सिबल कोण काय म्हूण हे जे स्थानीक लोक आसा ते सांगतात. हेजेर बेगीच्या बेगीन हे इन्क्वायरी जावची आनी जे कोण इंजिनियर हितून इन्वॉल्व आसा तेंचेर कारवाय जावची म्हूण मागतात आनी हे बेगीच्या बेगीन पुरोवचें. हांगा खंयचो स्लॅब घालपा आसा तो स्लॅब घालचो आनी वो निवळ करचो आनी लोकांक बरे भशेन ट्रॅफिक वचपाक दिवची म्हूण लोक मागतात. हे कॉन्ट्रॅक्टरान आनी PWD इंजिनियरान मेळून बंद करपा आसलें न्हू, नाल्यार एटलीस्ट बॅरिकेड सारकी घालची आसली. एक ह्याक बॅरिकेड म्हणटात ही सगळी फुटान गेल्या बॅरिकेड, सगळे फुटोन गेल्या. फाल्यां कोण पडटलो मनीस मेन उपरांत रडोन फायद ना कोणेच. सो ताबडतोब कोणें एक्शन घेवन हें मातशें फिक्स करचें. पडलेले 10-15 जाणां आमकां काडय आमकां सोडा मारपा आनी आमगे टायम वेस्ट आहा थिंगा आनी आमगे घरां पळय म्हणून कितें म्हाका बरें दिसना. आमकां उबारो पडाय आनी गोवोरमेंटान PWD कितू पाटी सांगले तेमकां हाडून दाखयले तेमकां कांयच सांगनाय. ते कॉन्ट्रॅक्टर कितें म्हणटा हें आमगे काम न्हू म्हणटाय. म्हण आतां काम कोणा म्हणटा हें आतां कोण जाणा म्हूण लोकांक पडोन मरपाचें. पडून मारपा हें कितें म्हणटाय गोवोरमेंट कोण गोवोरमेंट खबर ना. PWD बसून विचार जाल्यार ते JE बी येता हिंगा आनी येताय चोयताय वयताय लोक पडोन मरताय. हितून चोवपा आमी आतां कितू पाटी 10 जाणां सुमार हांवें काडय तरी पूण ह्या जाग्यार येयना. ना आमी कितू पाटी प्रेस रिपोर्ट पासून कितू पाटी हाडिंगा. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आनी भक्ती पळबाळगी. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. जमनी बळकावपाच्यो घडणुको गोंयांत घडत आसात. कांय VIP जायत सापडल्या उपरांत तर तो चर्चेचो विशय जालो. आता कांय आमदारांची नांवां फुडें येवपाक लागल्यात. देखीक मांद्रेचो आमदार G. तारोलकराचेर जमीन हडप केल्ल्याचो आरोप आसा. पळयात पुराय बातमी. गोवा 365 कडेन उलयतना ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीसान सांगले मांद्रेचो आमदार आनी भाजपचो इश्ट G. तारोलकारान 1,44,000 चौखण मीटर जमीन हडपल्या असो ताचेर आरोप आसा. शेजारची अतिरिक्त जमीनय ताणें घशात घातल्या खंय. आयकात आयरिश रॉड्रिगीस. G. Tarolkar, who is politically very influential, has grabbed land of Mr. Raulu Kalap in Mandrai constituency at measuring 1,44,000. G. Tarolkar has also high-handedly grabbed property in the adjoining property belonging to lady Mrs. Shetty, widow Mrs. Shetty. So all the documents are before the SIT. It has been before the SIT from July last year. But since G. Tarolkar has been very politically influential, the SIT has done nothing. In fact, the first complaint about this property was filed in the year 2020 at the Perne police station. The Perne police station registered an FIR against G. Tarolkar, and
That FIR was later transferred to the economic offences, and from the economic offences the complaint has now come to the SIT. But in July last year, on behalf of Mr. Raulu Kalap, I had filed a complaint before the SIT and giving them all the documents, all the details, the manner in which Jeet Arolkar has grabbed this land. Jeet Arolkar, as we all know, had in 2001 joined as a police constable, but within a few years, after making a lot of money on such land grabbing, took VRS from the Goa police as a constable and went on his land grabbing, and he is today an MLA of Mandre. And unfortunately, this government has made him the chairman of the housing board because he has expertise in land grabbing, and maybe because of his expertise in land grabbing, Jeet Arolkar has been gifted the chairmanship of the Goa housing board. So all this will be placed, is already documented in the complaint filed before the SIT. मजगती जीत आरोलकारान आयज उच्च न्यायालयात दाखल करून 2020 वर्सा जमनी हडप घोटाळ्यात आपले आड दाखल केल्लो FIR रद्द करपाची मागणी केल्या, पूण उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान ताची याचिका न्हयकारली. डॉ. प्रमोद सावंताच्या फुडारपणाखाला गोंय सरकारान जमिनी हडप्यांचेर कारवाई सुरू केली. जमीन बळकावपाच्यो बऱ्योच केशी उजवाडाक आयल्यो. आता तांच्या सरकारांतल्या घटक पक्षाच्या उमेदवारांची नावां फुडें येवपाक लागल्यात, ही अजापाची गजाल. आता त्यांच्या बाबतीत मुख्यमंत्री कितें पावलां उबारतात ते कडेन गोंयकारांच्यो नदरो लागल्यात. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, सुभाशीश गोवेकार आणि निखिल जल्मी. धांव धांवलो फेरये कडेन रावलो. राशोल शिरोड्याय लोक हेच अणभवतात. थंय ल्हान फेरी धाडल्या. लोक गर्दी करून आसतात, पूण फेरयेत कमी गाडयो जातात. परिणाम चडशे टू व्हिलरवाले धक्याचेर उरतात. वरांची वरां तिश्तत रावचे पडटात. हांगा व्हडली फेरी घालात, थळावे मागतात. गोंयांत अजून बऱ्याच वाठारांनी फेरीबोटी चलतात. ही खरें म्हटल्यार मागासलेपणाची लक्षणां. फेरीबोट हो पोरनो पर्याय. आता ह्या सुवातांचेर पूल जाय आसले. उदरगतीचे धोल बडोवपी सरकार फेरयांचे बाबतीत सदांच घाळ. साबार फेरी धक्क्यांचेर लोकांक भोव त्रास सोंसचे पडटात, पूण सरकाराक कितें पडिल्लेंच ना. राशोल शिरोडा मार्गार ल्हान आकाराची फेरी धाडल्या. थळाव्या प्रवाशांक तेचो त्रास सोंसचो पडटा. कामा निमतान वचपी लोकांचे हाल चल्ल्यात. म्हयनोभर जालो हेंच चल्लां. आयकात थळाव्यांक. जी शिरोडा आनी राशोल जी फेरी आसा थंय हांगा आमची 2 फेरी आसतात आनी एक फेरी ब्रेक डावन जाल्ली आसा. सो डिपार्टमेंटान दुसरी फेरी धाडली आसा, पूण ती फेरी आसा ल्हान आसा. सो लोक मॅक्झिमम लोक जे शिरोडेच्यान हांगा वचपाक सोदता, आमचे मडगांव किंवा काणकोण लोक हे सायडीच्यान प्रिफर करता कित्याक बेगीन पावता म्हणून. पूण सद्या कितें जालां की ही फेरी एक धाकटी आसा, लोक जायना फाळक्याचेर रावता, सो सेफ्टी कन्सर्न आसा. सो लोक ताका लागून ते सायडीन उरता आनी टायमार पावना. सो आमचे ते डिपार्टमेंट, रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंट तशेंच कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हे डिपार्टमेंटा कडेन मागता जी शिरोडा जी फेरी आसा जी ब्रेक डावन जाल्ली आसा किंवा नवी दिवची जी व्हडली फेरी आसा. ल्हान फेरयेत 4 चाकी वाहनां घातल्या उपरांत चड सुवात उरना. बरेच टू व्हिलरवाले धक्यारच तिश्तत उरतात. तेका लागून फेरीवाले आनी लोकां मदीं कोफुसांव चलता. फेरी भरल्या उपरांत वेळाचें बंधन पाळिनासतना रोखडीच फेरी सोडची. तशें केल्यार लोकांचो प्रवास सोंपो जावं येता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आयकात. फेरी कितें मोडल्या म्हणून ती सारकी करपा व्हेली. आतां म्हयनो जायत येयलो, त्या जाग्यार नवी हाडटा म्हणून सांगलेली ऑफिसांतल्यान नवी येतली म्हणटात, पूण आजू पर्यंत ती फेरी येयली ना. त्या जाग्यार धाकटी फेरी घातल्या आनी ती फेरी टायमिंगाचेर सुट्टा, त्या खातीर चड प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. आतां सरकारान अशें करचें की ह्यो फेरी ज्यो आसा त्यो जश्यो फूल जाल्यो की रोखड्यो सोडच्यो. अशें तर ताका कितें तर प्रॉब्लेम सॉल्व जाल्यार तो एक उपाय आसा, तो तरी सरकारान करचो. कित्याक हांगा लोकांक टायमिंगाचेर सोडल्यार आनी प्रॉब्लेम जाता. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार. वास्को सड्यार विक्रेत्यांक आपल्यो वस्तू रस्त्या कुशीक बसून विकच्यो पडटात. 2 वर्सां आदीं मार्केट कॉम्प्लेक्साचे उक्तावण जाले तरी दुकानांचे वांटप जावंक नाशिल्ल्यान हे विक्रेते रस्त्यार पावल्यात. आता दुरुस्तेक आयिल्ल्या मार्केट बिल्डिंगेचे सुमार 40 लाखांचे लुकसाण जाला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट.
अरावंड 24 मंथ्स पास जाले की हे जे न्यू फाटल्यान तुमी मार्केट पळयतात हे मार्केट इनोग्रेट फॉर्मली केल्ले पूण फॉर्मली इनोग्रेट केल्या उपरांत जे हांगा जे लोकांक रिलीज आउट करपाक जाय आसलेलो ऑक्युपाय करपाक जाय आसलें मार्केट हे आजून मेरेन जाल्लें ना. हांगा पळोवपाक गेल्यार फीश मार्केट हा, वेजिटेबल मार्केट हा, कॉफी सेंटर हा, तशेंच वयल्या फ्लोराचेर एक सुपर मार्केटूय येवपाचें अशें आसलें. तशेंच हांगा 21 टोटल शॉप्सां येवपाचीं आसलीं. त्याच्या वयर एक मिनी हॉलूय आसलो हांगा. पूण फाटल्या 24 म्हयन्यान हांगा कांयच जाल्लें दिसून येना. हे आजून मेरेन तशेंच आहा आनी आतां हे परत मेंटेनन्साक येयल्ले आहा. तुमी विज्युअल्सान पळोवंक शकता. पूण सांगपाचें म्हटल्यार हेचें कारण एकूच की हांगा जे आहा हे PWDचें कनेक्शन ना, हेका वॉटर कनेक्शन ना आनी फाटले 24 म्हयन्यान जे इनोग्रेशन केलें तरी आजून मेरेन ओपन जायना. हालींच कालूच 2 इनोग्रेशनां जालीं. एक वास्कोन फीश मार्केटाचें तशेंच एक कमर्शियल प्रोजेक्ट आसा. पूण हे जे मार्केट 24 म्हयन्यासून बंद आहा तेच्या खातीर नियरली 40 लॅक्साचो रेवेन्यू हो लॉस जाल्लो आसा. तेन्ना म्युन्सिपालिटीन हे बेगीनच्या बेगीन लोकांक बिझनेस करपाक दिवपाक जाय. कारण की आमी सड्या भागांत पळयता की रस्त्याचेर वेंडर्स आहात, फीश वेंडर्स रस्त्यार बसल्यात, फूड वेंडर्स रस्त्यार बसतात. सो हे जर 24 म्हयने ओपन केले जाल्यार एक खंय तरी म्युन्सिपालिटीक रेवेन्यू जातलो, जेणे करून जो सॅलरी खातीर जो त्रास जाता तो खंय तरी इशू सॉल्व जातलो आसलो. आतां आमी येदी व्हडली प्रिमायसीस पळयल्या बांदलेली आसा. सगळ्यान पयलीं हांव तुमकां अशें सांगपाक सोदतां की काल आमी जेन्ना पळयलें की वास्कोचें फीश मार्केट खंय तरी तें चालीक लागलेलें आसा. म्हणल्यार तेजो हें स्टार्ट जावपाचो हें आसा, प्रोजेक्ट स्टार्ट जावपाचो आसा, पायणाय जावपाचो आसा. त्याच्या वयल्यानूच म्हाका अशें सांगपाक जाय जेन्ना इतली व्हडली बिल्डींग ऑलरेडी जी बांदलेली आसा, येदो व्हडलो स्ट्रक्चर आसा, सगळो रेडी स्ट्रक्चर आसा, सो तो कित्याक आजुनूय बंद आसा. जेन्ना फायंड आउट केलें तेन्ना कळ्ळें की हांगा खूब इश्यूज आसा. फर्स्ट इशू इज की PWDचें बील भरल्या कारणान म्युन्सिपालिटीन ताजो पेमेंट न जाल्ल्या कारणान हांगा वॉटर कनेक्शन ना. ताच्या खातीर एक मेन रिजन आसा. दुसरें आसा की वेंडर्साचो इशू आसा की तांकां आजुनूय खबर ना म्युन्सिपालिटी की वेंडर्स कोण जे आसात पयलीं जे बेनिफिशरीज हांगा आसा ते आजुनूय आयडेंटिफाय जाल्ले ना. तर हांव म्हणटा कितें की जर आयडेंटिफाय जाल्लें ना म्हणून तर ती येदी व्हडली बिल्डींग जे आमकां रेवेन्यू जनरेट जायनासतना दवरचे परस नवे एप्लिकेशन्स घे. खूब लोक आसतले जे तांकां बिझनेस करपाचो आसा आनी असले गव्हर्मेंट कॉम्प्लेक्सा खातीर कोणीय येतले. कारण हो जो रेवेन्यू आसा न्ही, आतां तुमी आतां पळयलें की 2021 खंय तरी हें जें इनॉग्रेशन जालां आय थिंक 30 तारखेक 30th मे खंय तरी इनॉग्रेशन जाल्लें 2021 आनी आतां जर आमी पळयता जाल्यार ऑलमोस्ट म्हाका दिसता 21-22 म्हयने जातले आसतले ते 21 मंथ्स. आनी हो जो अमावंट जो आसा पळय न्ही, जो रेवेन्यू हेका जो जनरेट जावपाक जाय जालेले वेंडर्सा कडेन आमकां लीज येवपाक जाय आसले आनी तो लीज न येयल्ल्या कारणान म्हाका दिसता अंदाजे 40 लाख तरी खंय तरी आमकां लॉस जाल्लेलो आसा. आमी पळयता म्युन्सिपालिटी वर्कर्सां कडेन तांकां सॅलरी दिवपाक खंय तरी पयशे कमी आसा म्हणून प्रॉब्लम आसा. जेन्ना येदे व्हडले स्ट्रक्चर बांदलेले आसा, ताजो रेवेन्यू जर जनरेट जावपाक शकता जाल्यार ते हेचेर तेंच्यांनी गव्हर्मेंट आमच्या म्युन्सिपालिटीन तेचेर लक्ष दिवपाची चड गरज आसा. तशेंच हांवें पळयलां की हांगा सिवरेजाची लायन जी आसा पळय न्ही, ह्या कॉम्प्लेक्साच्या भितरच्यान कंपाउंडाच्या भितर आसा. सो ती आमी जेन्ना एक कॉम्प्लेक्स जेन्ना आमी उबारता तेन्ना आमकां सगळ्या सरावंडींग कशें जाय की तो हायजिनीक आसपाक जाय. पूण हांगा जेन्ना आख्खे सड्यावयलें जें सिवेजाचें उदक जें आसा तें सगळें कॉम्प्लेक्साचें सरावंडींग आसा. सो हेचेरूय कोणाचो लक्ष ना अशें म्हाका दिसून येयल्लें आसा. सो हांव कितें म्हणटा की हेचेर आमी जेन्ना लक्ष घातलें तेन्ना आमकां कळून आयलां की जेन्ना एक नवीन प्रोजेक्ट तयार करता आनी जो केल्लो आसा जाल्यार तेजो केल्लो आसा तेजो आमकां खंय तरी इनकम येवपा खातीर आमकां तेजेर खूब काम करपाक जाय. म्युन्सिपालिटीन तेजेर लक्ष घालूंक जाय अशें म्हाका दिसता. पब्लिकाच्या पैशान हे मार्केट अननेसेसरी हे घालून प्रोजेक्ट केला तो अजून युटिलायज जायना आनी कोणच ताका आधार आसा म्हणून अशेंय कळना. कोणाक विचारतलो आसतना मार्ग ना. पण अशें करून दवरलां की इतक्यात कोणाक तरी भाड्याक जर दिलेले आसात भाडेपट्टीचे तर इतकेच पैसे वसूल जाता आसले. पण ते आतां भाडेपट्टीकय ना आनी कांय ना. परतून घेऊया व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शिगम्याचो मेळ गोंयभर सुरू जाला. भुरग्यां पासून ते जाणट्या मेरेन सगळ्या भितर शिगमो उर्जा हाडटा. कळंगूटचो शिगमो अंदू 9 मार्चाक जातलो. पारंपारीक वाटेंतल्यानच अंदूय मेळ गाजतलो. कळंगूटकारांनी शिगम्याची जय्यत तयारी केल्या. 9 मार्चाक सांजे 3 वरांचेर शिगम्याचो मेळ भोंवतलो. मुरलीधर मंडपा सावन ते कळंगूट बागा सर्कला मेरेन मिरवणूक जातली. कळंगूट असोसिएशनाच्या ग्रावंडार संस्कृतीक कार्यावळी जातल्यो. येरादारीचेर ताण येतलो हे मतीत घेवन येरादारीचें नियोजन केलां. समितीच्या जळवणदारांनी ते विशीं म्हायती दिली. पळयात. आमी 11 जाण आसा. 11 जाणूय आमी CM मशीन गेल्ले आनी CMन आमचें बरें आयकलें आनी CMन
सर रोहनाक इन्स्ट्रक्शनूय दिले आनी रोहनानूय आमचें आयकलें आनी आमकां हो शिगमो एकटा यू कॅन सी स्टेट लेवल करूंक आमकां आदार दिलो. अशें आसतना स्टेट लेवल म्हणल्यार उपरांत आमकां सेकंड स्लॉट दिलो. पयले फोंड्याक दिलो आनी सेकंड स्लॉट हांव जाल्यार हांव मिटिंग आहलो तेन्ना आनी हांव आनी सुदेश आमी चड खुशी जाले की आमकां सेकंड स्लॉट दिलो म्हणून. आनी तोय बी इंडिपेंडंट. त्या दिसा आनी खंयच ना, फकत कलंगूट आसा. सो हांव सगल्या कडेन मागता आख्या गोंयच्या लोकां लागीं बसून तुमी कलंगूट येवन पळोवचो, आमचो शिगमो पळोवपाचो आनी हे फावटी आमी दुसरोच वेगळोच कसो शिगमो करतले. आमच्या सरपंचान सांगला की आमी खरेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या ट्युरिजम मिनिस्टराक की रोहन खंवटे सराक तेंच्यांनी हो स्लॉट आमकां दिलो आनी आमकां आमचे ट्रेडिशन आमचे कल्चर दाखोवपाची एक संदी जे आमचे ट्युरिस्ट येता हांगासर तांकां एक संदी आमकां मेळ्ळी की आमचे ट्रेडिशन तांकां दाखोवपाक. सो मागता सगळ्या कळंगूटकारां कडेन की तेंच्यांनी येवचें आनी भाग घेवचो. ह्या शिगमोत्सवाचो आमी परत एकदा आमचो पारंपारीक जो रूट आसा शिगमो मेळ वचपाक तो आमी फायनलायज केल्लो आसा. श्री मुरलीधर मंडप नायकावाडो हांगासून आमची शिगमोत्सवाची परेड सुरू जातली. थंय श्रीफळ अर्पण करून आनी त्याच्या नंतर ती सरळ चॅक शिकेरा सर्कल तशेंच श्री शांतादुर्गा मंदिरा कडेन ती वळण घेवन आमच्या बागा सर्कल हांगासर तेजी समाप्ती जातली आनी फुटबॉल ग्राउंड कलंगूट आसा, कलंगूट एसोसिएशन पार्किंग एरिया, that area will be for our prize distribution and entertainment program final ceremony destination. आमचे कलंगूट ट्रॅफिक सेलाचे पुलीस इन्स्पेक्टर सचिन नार्वेकर यांच्यांनी आमकां बरे ट्रॅफिक प्लॅन तयार करून दिल्लो आसा आनी आयच्या मिटिंगेकूय ते उपस्थित आसले. आतां आमी रोखडेच आमच्या कलंगूट पुलीस स्टेशनचे PI मिस्टर सावंत हांकांय वचून मेळटले. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, जवाहर बर्वे आणि ओंकार देशप्रभू. ऑल गोवा इंटर विलेज सेरावली विलेज पंचायत कप फुटबॉल सर्तीत CSC कासावले सेमीफायनलीत पावली. वार्का स्पोर्ट्स क्लबाचेर तांणी 1-0 अशें जैत मेळयले. सेरावलीच्या सेक खेळा मळार युनायटेड स्पोर्ट्स क्लब ऑफ सेरावलीन सर्त घडोवन हाडली. ब्रेकाच्या वेळार दोनूय पंगड 0-0 अशा पावंड्यार आशिल्ले. पहिल्या अर्धात खेळ मदले सुवातेत मर्यादित आशिल्लो. दोनूय पंगड खूप जतनायेन खेळटाले. कासावलेन खेळाच्या 42व्या मिनिटाक एल्विनो फर्नांडिसाच्या पायात पंच मारलो आणि कासावलेक गरजेची आघाडी मेळवून दीत उपांत्य फेरयेत प्रवेश केलो. गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. या महिन्याचे हवामान निर्शेवणे हाडपी. वाडट्या तापमानांतल्यान वेगळेच विसव मेळटलो अशी आस्तय ना. IMD म्हणटा मार्च, एप्रिल आणि मे मेरेन तापमान सामान्य परस चड उरतले. पूण सांगपाची गजाल म्हटल्यार तापमान वाडटले आसले तरी उष्णतायेचे ल्हार येतले हाची खात्री ना. तापमान वाढत असले तरी फुडले कांय सप्तक उण्यात उणे सकाळी थंडसाण आणि धुके उरतले. उंचाय 37 मेरेन पावपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उणे तापमान 22 मेरेन देवू येता. दर्यादेग वाठारा खातीर हवामानाची खाशेली शिटकावणी ना. बोट धन्याक ह्या सप्तकात दर्यांत वचपाचे मार्ग मेकळे आसात. 5 तारखेमेरेन सुके हवामान, बिरेस्तारा सकाळी धुके, चढावत आणि उणे तापमान 37 आणि 22 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 3 दिसात तापमान 2 डिग्री सेल्सियस. बोट धन्याक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.